हे आयकून आमकां समोरपूर पवित्या बोलिताना या गावया सर एकाच ताळ्यान उल्हासून बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. युक्रिस्त जावन आसा मूळ आनी शेवट आमच्या क्रिस्तांव जिवीत असो अशें म्हणून वातिकान दुसरी महासभा सांगता. कशें एका रुखाक मूळ चड गरजेचें त्या मुळांतावन आपणाचें पोशण तो रूख घेता तशेंच आमी ह्या येवकरिस्तांतावन ह्या पवित्र बलिदानांतावन आमच्या आत्मीक जिणेक पोशण घेता. आनी शेवट म्हळ्यार कितें वय आमी हांगासर आमी तयार करचे आनी एका जेवणा खातीर सासणाच्या जेवणा खातीर थंयसर सुम्यान आमकां सुमेस्तांक ताच्या मेजा बोवारे बसोवंक आपयलां. देखून त्या जेवणाक आमी हांगासर तयार करचे ह्या येवकरिस्ताद्वारे. देखून येवकरिस्त जावन आसा मूळ आनी शेवट ह्या येवकरिस्तान बागेली जावं सुम्यात एकवटांक परत भोंवून बिडिनो आमी हांगासर आसा. आमची काळजां मनां नितळ करया. आमी केल्लीं पातकांसर उगडा साखडया देवातावन एकामेकांतून बोगसाणें मागया. अशें पवित्रपणी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी केल्ल्या सर पथकांक बोगसाणें मागून सांगात आमी म्हणया. हांव पथकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो मोड अपराध. म्हजो भगवंत स्नान सोकार म्हळ्ये सगळ्या आदी दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं. आमची सर पथकां आमकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या सुखाक वन पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमुगाळ बापा मनशा सैम ताचे पुर्विले उडवीक परच वर्तें करून तुवें उबारलाय. उतरावरत्या मोगान आनी काकुळटीन तुवें आमची सुरवण केली म्हणून उगडास दवरून पवित्र स्नानाच्या गुट्या वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणयेन तुजे कृपेची देणीतून सदांच खाल सांबाळून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सुमे पवित्रत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. दुताची कृत्यां पुस्तकांतले वसाप. पापूस पंफिलियान पेर्गे म्हणले कडेन येवन पावले. इतल्यार हांव तांकां सांडून जेरुसलेमाक पाटी गेलो. पूण ते पेर्गे थांव तांचे पयन मुंदरून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शहराक पावले. हांगा एक साबाताच्या दिसा सिनगोगा भितर सन थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवादाच्या ग्रंथांतले वाचून जातच सिनगोगाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां सांगून धाडन म्हळें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परचे तुमी शिकोवन दिवयेता. तेदना पावल उठलो आनी लोकांक मावून रावूंक हातान गुर्त करून एपरी उलोवंक लागलो. इस्रायलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियेवन चलतेल्यानो, आयका. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्ते केले आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडले. 40 वर्सां अरण्यान तांची साल ताणें सोसून व्हेली
उपरांत कानान गांवांतली 7 राष्ट्रां नास करून तांचे गांव ताणें इस्रायेलकारांक दायज करून दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जाल्लीं उपरांत सामुएल प्रवादा पर्यंत ताणें तांकां नितीकर्त दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागलें आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यंत बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक सावलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशयन साक्ष दिवन देवान म्हळें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे भासायिल्ले प्रमाणे दाविदाचे संततेंत देवान इस्रायेलाक एक सडवंदार दिलो. तसो तो जेजू जो हांव सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रडोवन देवा थंय पाटी परतल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयारी केली. आपले मनियरपण अखेर जावन येता आसतना जुवान लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता तो एकलो, ताच्या पांयांच्यो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचे उतर हे. तुझी दया सर्वेस पोरा सदां काल गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेश्वरा सदा काल गायनानी वाकणतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा सदां काल वाकणतलो. संततेच्या संतते तुझे विश्वासीपण परगटतलो. तुझो मोग ससनाक बाळता तासो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरला. तुझी दया सर्वेश्वरा सदा काल गायनानी वाकणतलो. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें विंचलो आनी म्हज्या पवित्रेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका सांबाळ दवरतलो आनी म्हजो बावळो ताका घट करतलो. तुझी दया सर्वेश्वरा सदा काल गायनानी वाकणतलो. हालेलुया सर्वेश्वराची जय. हालेलुया सर्वेश्वराची जय. सर्वेश्वराची जय. सर्वेश्वराची जय. सर्वेश्वराची जय जय. पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाग्यवान सुवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. शिसांचे पाय धुवन जाल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, कोणी साकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय, तशेंच धाडलेलो आपणाक धाडटल्या प्रास व्हरतो न्हय.
हें तुमी जाणान तर कितले तुमी भागी हे परी करशात जाल्यार तुमच्या सगळ्या विशयांत हांव अशें म्हणना हांवें विंचून काडलेले कोण म्हणून हांव जाणा पूण म्हजें सांगता जेवलेल्यांच म्हाका आड पांय दिला ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय हें घडच्या वेळार आसा तो हांवूच म्हणून तुमी सदमनशाक हे घडचे आदींच हांव तुमकां सांगता सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता देवाचें उतर हें हें तुमी जाणात ते परी तुमी करशात जाल्यार तुमी कितले भागी हें तुमी जाणात ते परी करशात जाल्यार तुमी कितले भागी भोवन भयणीनो एके फिरगजेंत हांव काम करनासलो एक दीस एक स्त्री थंयसर म्हाका पळोवंक आयली कितें समस्या घेवन ती आयिल्ली त्या कुटुंबांत कसले की प्रॉब्लम्स समस्या आसले उलोवंक जाय म्हणली आमी उलोवंक बसल्या फादर म्हणली ती म्हज्या दुवेक इल्लीशी सलाह दिया इल्ली बुधबाळ सांगा हायस्कुलांत आसा तें आतांच मोगार पडलां फादर शिकना सगळो दीस फोनार आसता कशें कशें सांगल्यार ताका समजना तुमी म्हण इल्लीशी बुधबाळ सांगा बरें हांवें सांगलें ताचे लागीं हांव उलयतां पूण ताचे लागीं उलोवच्या पयलें म्हाका तुज्या कुटुंबा विशयान इल्लेशें सांग त्या वेळार ती म्हणली फादर सगळी जबाबदारी हांवूच घेवन आसा कितलेशे कश्ट काडटा ह्या भुरग्या पासत ह्या भुरग्याक आनी समजना फादर हांवें काडले कश्ट ताका म्हजें गंडेन्स ना ताचे पासून हांव कितलें करता पूण हांवें विचारलें सगळी जबाबदारी तुवेंच वयसिलाय म्हूण सांगताय तूं तुजो घरकार खंय आसा घरकार म्हजें सांगता ना फादर म्हणली खंय आसा तो ना हांव ताच्या वटूक जियेना आनी खंय तूं खंय जियेताय हांव म्हज्या भुरग्या वटूक हांव विंगड आसा फादर म्हजो घरकार पियेता आनी तो कुटुंबाक कांय दिना देखून हांव ताचे सांगाता जियेन हांव विंगडच आसा अशें म्हणा लागली आळे बाय हांवें सांगलें आयचीं भुरगीं तीं दोळ्यांनी पळयतात आनी दोळ्यांनी पळयल्लें करतात तांच्या कानान तूं कितलेंय सांग तें तांच्या माथ्या वयल्यान येता तीं तुवें सांगिल्ल्याक तीं पाळो दिनात बदलाक तुवें कितें करताय पळय ताका पाळो दितात देखून तूं अशें कर तूं वच कशेंय कर तुज्या घोवाक समजोवन ताच्या सांगाता जियोंक पळय तुमी दोगांय सांगाता जियेया एकवटान तुमच्या कुटुंबा जिविताक तुमी साक्ष दिया आनी त्या उपरांत म्हजे सरशी हांव तुज्या दुवे लागीं उलयतां कित्याक म्हळ्यार हांवें दुवेक कितली बुधबाळ सांगल्यार ती उपकाराक पडना कित्याक म्हळ्यार तुमच्या घरांत तें देखता दुसऱ्यांच तुमचे मदें एकवट ना तुमी सांगाता जियेनांत हांवें तुमच्या दुवेक ताणें करचें सोमानय म्हूण सांगचें कशें देखून तूं घरा वचूं जाता तितल्या मापान तुजें प्रयत्न कर आनी ताच्या उपरांत ये हांव तुज्या दुवे लागीं उलयतां अशें म्हणून तिका सांगलें भोवन आनी भयणीनो सलाह दिवंक सुलाभ हेरांक सुचना दिवंक सुलाभ पूण ती सलाह आमच्या जिणेंत पाळूंक कश्ट इंग्लिशांत एक सांगणी आसा द चिपेस्ट कमोडिटी इन द इंडियन मार्केट इट एडवायज आमच्या मार्केटींत आमकां फुंक्याक मेळची ती एक वस्त आसा म्हळ्यार ती जावन आसा सलाह कितलींशीं जाणां सलाह दितात म्हाका उडासाक येता हांव आदीं एका कोवेंतांत आसतना
तें एक स्पिरिच्युअलिटी सेंटर आध्यात्मीक केंद्र जावन आसलें थंय जायते सेमिनार कोर्सेस जावन आसले थंयसर आमकां कुमो करूं एकलो ब्रदर आशिल्लो पाद्र्याप जावंक थोडीं वर्सां उरलीं तो ब्रदर आमच्या सांगात आशिल्लो ताका एक पुटे सरपा सुत्त जालें ताका ही पिडा आयली सगळ्यांतल्यान फोड ताच्या माथ्यार फोड पाटीक फोड बसोंक जायना न्हिदोंक जायना मस्त कश्ट जालो तो आनी त्या वेळार ह्या कोर्साक आयलीं थंय सादारण 50 जाणां आसलीं ताच्या मदीं थोडीं धर्म भयणी सिस्टरांय आसलीं तांकां मस्त हुस्को ह्या ब्रदर असो हरी एक दीस हरी एकली येवन ह्या ब्रदराक एडवायस ब्रदराक सलाह सुचना तें वखद कर हें वखद कर तें करनाका हें खाय नाका ह्या ब्रदराक आयकून 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 इतलें पुरो जालें की कोणाचें वखद करचें म्हूण कळनासतना ब्रदरान रजा मागली फादर हांव ह्या घरांतल्यान वेता दुसरे खंय म्हणी रावून डाक्टरान सांगलें तें वखद करता आनी बरो जाल्या उपरांत हांव फाटीं येता अशें म्हणून देखून आमी ताका आनी एका घरा धाडलें कित्याक म्हळ्यार हांगासर उठतना बसतना ताका सलाह दिवची इतलीं जाणां आसलीं की ताका कोणाची सलाह काणी घेवची कोणाचें आयकनासतना रावचें म्हणून जावंक ना देखून तो पयस गेलो बरो जाल्या उपरांत तो आमच्या कुवेताक फाटीं आयलो पळय भुरगीणो आमी अशें सलाह सुचना दिवनूच आसता सदांय आमकां सलाह सुचना दिवंक कित्याक तितली उर्बा कित्याक तितली आशा हेरांक तिदूंक हेरांकचें सोमाना तांचें जिवीत आनी बरें जायचें अशें म्हणून आमी कितें करता दोगांक तांकां सांगात जमल्या वेळार आमी हेरां विशयांत उलयता ती सोमानांत ही सोमानांत हें सारकें जायचें आसलें तें बरें जावंक ना अशें म्हणून आमी हेरां विशयांत उलयतना आमच्या विशयांत उलयना कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलें आमकां उडास आसा आमी हेरांच्या दोळ्यांतलें किसर काडटा आसतना आमच्या दोळ्यांतलें आडें कोणाक दिसना आमी आमचें आडें धांपून दवरूंक आमच्या दोळ्यांत आसलें आडें धांपून दवरूंक हेरांच्या दोळ्यांतलें किसर सोदून काडटा हांव हेरां बरीं नात म्हळ्यार हांव बरो म्हणून हेरांच्या विशयांत हांव पाड उलयतना हांव कितें प्रोजेक्ट करतां हांव बरो मनीस हांव एक व्हडली व्यक्ती अशें म्हणून हांव हेरांक सुखीदार करता म्हाका बरो म्हणटा हर एकल्याक हांव काळो पेंट दिता त्या दाळा हांव दोवो उरतां हें एक डिफेन्स मेकॅनिझम म्हणून आमी म्हणटा भोव भयणीनो सायकॉलॉजींत डिफेन्स मेकॅनिझम आमकांच आमी राखून व्हरूंक आमी हेरांक सुखीदार करचें हेरां सोमानांत म्हणचें त्या दाळा हांव सोमा आसा बरो आसा बरी आसा अशें म्हणून आमी हेरांक दाखोवचें पूण हें सारकें न्हय आमी कितें करीचें आमी दिल्ली ती सलाह आमी दिल्ली ती सुचना आमी हेरांक दिवचें कितें आसा तें आमच्या पयलें पाळीचें जेजूचें जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार ताणें जें कितें शिकयलें हेरांक तें ताच्या जिणेंत पाळ्ळें न्हय गे जी ताची बोली आसली ती ताची चाल जावन आसली ताच्या चालीन आनी बोलीन तापावत आक्षेप नातुल्लो जें कितें तो उलयलो तो तें ताच्या जिणेंत ताणें पाळून दाखयलें निमाणें जेवणार पळया तो सन्निवेश आयच्या वांजेलांत आमी आयकलो जेजून म्हणलें तुमच्या मदें कोणाक वर्तो जावंक जाय ताणें खालतो जायसै कोणाक पयलो जावंक जाय ताणें निमाणो जायसै हेरांचो साकोर जायसै हेरांचो सेवक जायसै अशें म्हणून ताणें म्हणलें मात न्हय तें कार्यान करून दाखयलें तो जेवणार तावन जेवणाच्या त्या मेजार तावन उठोवन आपणाच्या आपोस्तलांचे पांय तो धुता हांवें कितें केलें म्हणून तुमकां समजलें म्हणून तो म्हणटा हांवें केल्लें बरी तुमी करा अशें म्हणून तो सांगता ताणें उतरांनी मात उलयलें न्हय ताच्या जिणेंत करून दाखयलें देवाच्या समाजपणाक तो लब्धन रावलो ना बदलाक तो गुलाम जालो आमचे गतीन जियेलो एक खालतें बळें जिवीत ताणें आमकां दाखोवन दिलें दुसऱ्यान बरोवन बिडिनो जेजून म्हणलें तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा तुमकां द्वेश येतल्या खातीर तुमी मागा कोणी तुमकां दाव्या पोल्यार मारल्यार उजवो पोलो ताका दाखया अशें म्हणून सुमयान शिकयलें न्ही गे जेजून कितें केलें आपणाच्या दुस्मनाक बक्षिलें कोण तो दुस्मान जुदास आपणाक विकृत करतलो कोण म्हणून तो जण आसलो आपणाक आड पांय दिवचो अशें म्हणून म्हणटा आयचो वांजेल आपणाक आड पांय दिवचो कोण म्हूण ताका कळीत आसलें तरी आसतना ह्या आड पांय दिवच्या त्या व्यक्तीक तो शिराप घालिना ताका आपणाच्या आपोस्तलांत तावन भायर धांवडायना ताका जेवणाक बसयता ताचेय पांय धुता आनी ताच्या
नांवां कसलेंच कळंक हाडिनातल्या बरी ताचें नांव तो सांबाळटा. कोणाय हेरा आपोस्तलांक कळना हस्तो विकृत करचो म्हणून ताचें नांव तो सांबाळटा. पूण इनडायरेक्टली म्हणून आमी म्हणटा, इनडायरेक्टली ताका सांगता जुदासा तुवें करचें सारकें न्ही अशें म्हणून ताका सांगूंक, कन्वर्ट करूंक, ताचें जिवीत परिवर्तन करूंक, ताणें तें करचें, तें करनासतना रावोंक ताका तो परत 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 आपयता त्या जेवणा वेळार, निमाण्या जेवणा वेळार. पळया, ताणें दुस्मानाचो मोग केलो, तशाच शिसाचो, ताका विकृत केल्ल्या शिसाचो ताणें मोग केलो. ताका परिवर्तन जावंक, एक नवें जिवीत ताका दिवंक ताणें जायते अवकाश करून दिले. तिसऱ्यान बोरोवन बिडिनो जेजून म्हणलें, आपणाच्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणून. मोग करा म्हणलें ताणें. हो पयलो उपादेश देवाचो, तुमी मोग करचो आनी पेल्याचो तुमी मोग करचो. पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार कितें? जीव दिवचो, आपणाचो जीव आपणाच्या पेल्या पासत दिवचो. ताच्या व्हरतो दुसरो मोग ना, ही ताची शिकवण. पूण ताणें ताच्या जिणेंत कशी पाळली, जें कितें ताणें सांकेतीक रुपार निमाण्या ब्रेस्तार दिसा करून दाखयलें तें ताणें ताच्या जिणेंत दुसऱ्या दिसा पाळलें. निमाण्या शुक्रारा ताणें आपणाचो जीव अर्पिलो, आपणाच्या रक्ताचो निमाणो तेंबो पर्यंत आपणाच्या शिसां पासत, आपणाच्या मोग करतल्या त्या लोकां पासत अर्पून ताणें ताचो मोग तो खरो विश्वासी मोग म्हणून आमकां दाखयलो. जें कितें ताणें ताचे बोलीन सांगलें तें ताच्या चालीन करून दाखयलें. तो कुर्सार मरून ताच्या व्हरतो चड मोग दुसरो ना, आपणाच्या इश्टाचो मोग करचो म्हळ्यार आपणाचो जीवच भेटोवचो, हें ताणें कार्यागत करून दाखयलें. भोवनो भयणीनो, आमी आज जेजूक बास दिवया. आमच्या जिणेंत हेरांक सलाह सुचना दिवची इल्लीशी उणी करया. आमच्या जिणेंत आमी पळोवया, हांव कोण, हांव कितलो पातकी, म्हजे ते कसले उण अवगूण आसात, हांवें कशें बरें करयत, हांवें कशें बरें जावयत. हेरांचें जिवीत पळयनासतना, ह्या हेरांच्यो चुकी पळयनासतना, हेरांच्या विशयान चड खंत करनासतना, म्हजेच विशयांत खंत करन, म्हजेच विशयांत हांवें बरें चिंतून हें बरें करन म्हज्या जिणेंत हांवें हेरांक बरी देख दिवयत. सान फ्रांसीस आसिसी केदाळे अशें म्हणटालो खंय ताच्या भावांक, वसा सुवार्ता प्रगट करा अशें म्हणून, पूण गरज आसल्यार मात्र उलया, गरज आसल्यार मात्र शिकोवन दिया, चड उतरां वापर नाकात. कित्याक उतरांनी आमकां हेरांक चड शिकोवंक जायना. बदलाक आमच्या जिणे द्वारे, आमच्या करणे द्वारे, आमच्या देखे द्वारे आमी हेरांक बरी शिकोवन दिवयत. आमच्या देखे द्वारे हेरांक बरी शिकोवन दियेत. परत उगडा सकाळीं म्हज्या मोगाच्या भोवरून बिडिनो हांवें ते स्त्रियेक सांगली ती उतरां. आयचीं भुरगीं कितें करतात, तीं कानांतल्यान आयकनात, तीं तोंडांतल्यान ह्या तांची सगळी कूडच दोळे करन तीं दोळ्यांतल्यान पळयतात. जें कितें तीं दोळ्यांतल्यान पळयतात तें तीं पाळटात. देखून तूं कितली एडवायस दी, कितली सलाह सुचना दी, कितलीय तांकां करेक्ट कर, ती उपरांत पळोवचें तुमचें जिवीत. म्हजी मम्मी कशी आसा, म्हजो डॅडी कसो आसा, म्हजी भाऊ भयणी कशी आसात, म्हजी वडिलां कशीं आसात, म्हजी पोदर मदूर कशीं आसात, म्हजी सजाराची कशीं आसात, म्हजी याजक या म्हजी धर्म भयणी म्हाका शिकोवची, धर्मे शिकोवची ती कशीं आसात, तांचें जिवीत तीं पळयतात. ताणें दिल्लें एडवायस चड तीं गण्य करिनात. कित्याक म्हळ्यार तांकां पळोवंक जाय, जें कितें तीं पळयतात तीं करतात. त्या देखून आमची चाल आमी बरी करया, आमचें जिवीत आमी बरें करया, आमच्या जिणे द्वारे आमी हेरांक शिकोवन शिकोवया. आमी जें कितें शिकयता तें आमच्या जिणेंत पाळया. अशें आमची जीण आनी आमची चाल, आमची बोली आनी आमची चाल ती एक जावं दी, अशें आमच्या जिणेन आनी देखीन, आमच्या उतरांनी आनी देखीन हेरांक आमी सुमेचे शिस्त साक्ष दिवया. ह्या उपकारा खातीर, ह्या देण्या खातीर ह्या मिसावळार आमी मागया. आमेन. तुका किते हांव सारकानीक म्हजी हातां बोटां सोड तुका हाडून येता, मुनो ताका
सोडिली तुझ्या मुखाची. म्हज्या भोवन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें अर्गां बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानवल्लें जावं दी म्हणून मागात. भोवर्त्या देवा, आमच्या मोगाळ बापा, दुंपा बरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार चडोवन दी. आत्म्यान आमकां शुभ निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या बलिदानान फोव ते परी वांटून घेवंक कणवळ्यान आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूर्ण दीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी कहरची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासनाच्या जिविताक जल्मली, उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली. आनी भावार्थ्यांक ताणें उगडली दारां सर्गीची. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता. आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजाता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार. आनी सर्गींचे सगळे दळबा निरंतर एकाच ताळ्यान गायतात तुजे मुखार. Darbarasu सर्वेस्पुतु सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचकी तुकाचे उंचकी तुकाचे सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचे. उंचकी तुकाचे उंचकी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन खस मरण सोसूंक वेचे आदले राती ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वाचलो, तो म्हणून आपल्या आशिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण ताणें खास घेतली, तुज्या दयाळपणा खातीर तुका परत दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करचें हें रगत, पातकाचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात.
Bawartaco good purgatoria. Jesu milość, Jesu jiwan salam, Jesu lubian itu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो भक्तीपणी आमी उगडास काडटा आनी हो जिवीत दिवनचो उंडो आनी ही सरवणेची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक हे मेसाचें बलिदान भेटोवंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत ह्या मेजावयली सेवतेल्या आमा समेस्तां ताच्याच पवित्र आत्म्या वरवीं एका मनाची आनी एका काळजाची कनेक्टाय म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाप्पा, लुईस पौल आमच्या गोवळी बाप्पा आनी सगळे ह्या सकाळ सांगाता तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बुरवोस धरून आमच्या आदी सरोन गेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची खाकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन सरल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आमी समेस्तांची ह्या नव्यानाक आयिल्ल्या तुज्या मुखार भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काल मोरये देवाचे माये सांगाती भगिवन झुजतीचो पोती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जें कितें आमी हेरांक शिकयता तें आमच्या जिणेंत पाळूंक आमच्या जिणेद्वारे हेरांक एक बरी देख दिवंक जाय अशी कृपा बोड भलायकी सोमी आमकां फावो करूं दी म्हणून ह्या मागण्या वेळार आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे आसलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां दिवं. सर्वेस परस वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिडेंत कधी दुखींतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बुरवोशान त्रेकलेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमी जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांनी सुमी आपूणच्या पवित्र सभेन तुज्यो वय दवरल्या अखंड बावर्थचेर बुरवोशचेर मोगाचेर दयाळ दीस घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, समाधान दी. सदांच तिका एक वडान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. जीवन जेजूचें शांत समाधान सदां काल तुमचें सवें आसूं. माया मुखाचो आनी एक वटाचो गुर्तू जावन भाऊ भयणीन एकामेकाक शांती पाठोवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमी जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाच्या कुशे प्रमाणे पवित्र तुमच्या साखरांत तुज्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं संवसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळें आमच्या खोटेपणांतलीं आनी सर वायटांतलीं आमकां निवार आनी सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सरशिलीं वेगळीं सरूंक आमकां केन्नाच सोडनाका. हो जावन आसा जिवीत सुवंडो सुरवणेची खास जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी सुरवणदार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवणाका पयलीं आमी सोमेस्तां सुभागी. सुमयांत तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं.
सुमिया काळसा या मुझ्या ये दुनिया भरमाका मुखान तुझ्या ये सुमिया काळसा या मुझ्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळसा सारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारखे जेजू बोळ्या आणि खालत्या काळजाच्या कर काळीस मोजे तुझ्या काळजा सारखे प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणावरवी आमच्या गायल्ल्या सैंबाक तुनसू वखात लायताय आणि ते नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय तर आतां आमी घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची कटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन मी ससो आशीर्वाद स्वीकार करया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालू वचून याद जीवन क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन सांगता म्हणया मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन सोमसो संतोष म्हणटा समी जो मनशांचो इस जावन शेलो सर्तांच्या गरजनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हळें नांव फोसलें ज्ञानारांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हण वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत तावन मनशांक ताच्या गरजनी तो पावता प्रागसो जेजू बळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळका जेजू मुखार सर आमचें तें सांव भेटोवन दिवया हांगासर आयिल्ल्या त्या सांव पसत मागया आमची गरजां पसत आमी मागया प्रत्येक जावन आमकां सुमेस्तां आमच्या जिणेद्वारी हेरांक बरी देख दिवंक जायची कृपा लानविकाय सुमी आमकां फोव करून म्हणून आमी मागया जायत्या जाणांनी आमचे कडेन मागणी विचारली आसात तांचे पसत आमी मागया आनी जायतो लोक निराधारी लोक तांचे पसत मागूंक कोणूच ना तांचो उगडास काडया तांचे पसत आमी एक घडी भर मौनपणी दोळे दंपून मागया सांगात आमी म्हणया हे भगवंतची सुबळका जी सर पदव्याच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंक कोललो आसता तुका पातयेन उलो भरल्यास देनाय तुज्या बेसावनी बर आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सरगार जाता तशें संवसारांत सांग Naman muri grupin berles mit tuja sangata astria mit tu sudhe manis devim for tuja kus changes ani deva soput manis salo 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 ani deva soput manis salo
आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक चिजबळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक चिजबळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक चिजबळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे चिजबळकाक मागणे ये पंचायत चिजबळका आमच्या बेसार काळसांचेर एका कुर्ती दीस घाल म्हण तुजे मुखार सर पडून आमी मागता जे इतले मेर मोतीर मुरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सुंदी आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वेले सर कस निराशपण बसवण आमकां धाड आनी सांगता आमी तुका वरणुचाक सदां सर्वता आमेन बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक आतां ताका काळजांत तावन अर्गान दिवया सांगता म्हणया ये बो दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या ह्या दावडा उपकारा खातीर आमच्या वर्गां पेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन साय देव रचणार आनी सांबाळणार तुजी सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाची म्हाजी मरीपात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळणांतले दैवीक मजत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा सावन तुका बाळका जेजूक आमेन स्वामी आशिर्वाद आमचेर आनी तशेंच हांगासर येवंक जायनातल्या आमच्या पिळेस भाऊ भयणीचेर आतां आमी मागया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयत तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन सर्व आमी उबी रावया आनी निमाणें गीत गावया